शिरगांवा जात्रेचे होमखंडा दिसा चेंगराचेंगरी जावन 6 जाण सोंपले. जायते जाण गंभीर जखमी जाले. या सगळ्या प्रकरणा वयल्यान आदली देवस्थान समिती आनी आतांच्या समिती मदीं आरोप प्रत्यारोप चल्ल्यात. घडणुकेक आतांची समिती जबाबदार आसा असो आरोप आदलो अध्यक्ष गणेश गांवकारान केल्लो. जाल्यार चेंगराचेंगरीक देवस्थान समिती जापसालदार ना. प्रशासनाक कळाव जाल्ल्यान ही घडणूक घडली. नवे समितीन 1 एप्रिलाक ताबो घेतिल्लो. आदल्या समितीन खंय प्रशासनाक सुरक्षेविशीं कळोवंक ना म्हण अध्यक्ष दिनानाथ गांवकाराचो दावो. त्या देवस्थान कमिटीचे जे जे तेणे आरोप केले त्या खोडून काडटा आणि त्या गणेश गांवकाराचो तीव्र शब्दांत निशेध करता. तेणे कितें म्हटलें हांगासर तुमकां डेट सांगता तुमकां की आमी 1 तारखेक वास्तवीक आमी चार्ज घेतला देवस्थान कमिटीचो. तेणे म्हटलें कितें की आमी सरकारी यंत्रणे कडेन कसलोच पत्रव्यवहार करूंक ना म्हणून. वास्तवीक कितें आसा, जेन्ना नवी कमिटी आसा तेन्ना जी सद्याची रिटायरिंग कमिटी आसा मावळती कमिटी तेंच्यांनी पत्रव्यवहार करपाक जाय सरकारा कडेन की एक समजा जॉयंट मिटींग घेवपाची आनी कशें एडमिनिस्ट्रेशन आनी कशें जात्रा करून घेवपाची त्या संदर्भात एक. दुसरो विशय कसो आहा की जे आमी काबाय रानांत लांकडां हाडटा होमखणा खातीर त्या लांकडा खातीरूय तेणी पत्रव्यवहार करूंक जाय आसलो, पूण तेणी कसलोच पत्रव्यवहार करूंक ना. कित्याक आमी फायली पळयल्यो तेजे त्या फायलींनी व्हडलेशें कांय करस्पॉन्डन्स कांयच ना. आमी एज अ कमिटी सगळे कडेन पावना. एक्चुअली कमिटी हांगासूर सगळें कंट्रोल करता आनी आमी तें म्हाका दिसता आमी तें बऱ्यापैकी केल्लें आसा. कित्याक आमच्या ज्या स्पॉटार आमी मॅनेजींग कमिटी वावुरली आनी बाकीचे लॉ एंड ऑर्डर इट इज फॉर द गव्हर्मेंट एडमिनिस्ट्रेशन टू डिसायड. प्रत्येक गोष्ट देवस्थान कमिटी करूंक शकना. आयदर एडमिनिस्ट्रेशन आनी विलेज पंचायत हांगासर विलेज पंचायत खंयसरूच इनवॉल्व करिना गव्हर्मेंट. एक्चुअली इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आनी विलेज पंचायत शिरगांव हे सारके सिरियस घेवपा खातीर तेंच्यांनी कांय केलें ना. हे जे घडना पळय न्हू आतां तेचोच पर्यावसन अशें म्हाका दिसता. दुसरी गोश्ट कितें आसा की गणेश गांवकारान अशें एलिगेशन केलें की ही घटना घडल्या नंतर 5 मिनटांनी तो थंयसर पावलो. 5 मिनटांनी पावलो. आतां सांगता तुमकां हे देवळा पासून जात्रे दिसा देवळा पासून जर ते जाग्यार वयतलो RBL बँके कडेन क्रॉसींग वायशेप आसा ताका थंयसर वयतलो आनी जात्रे दिसा 1 वर कमीच कमी 1 वर. जर तो 5 मिनटांनी थंय पावलो थंयचो अर्थ कितें आहा, जें कितें घडलां पळय न्हू तें गणेश गांवकारान घडून हाडलें अशें जावंक शकता न्ही. हे जे कोण बिचारे बाबड्यांचे जीव गेलो त्या गणेश गांवकार जबाबदार जालो. गणेश गांवकारान केलां हें कांड हें सगळें. म्हणजे हांव गणेश गांवकाराचेर डायरेक्ट आरोप करता की हे सगळें कांड करपाक गणेश गांवकार जबाबदार आसा म्हणून. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी.